एम्माउसाच्या वाटेर जेजूची वळख धरलेल्या शिसांनी आपलो पुनर्जीवन जेजूक भेटलो अनुभव सांगून सुरू केलो. पण दुबावाचो दबाव जेजूच्या शिसांतय जब्बर जाल्लो. दोन पावटी शिसांच्या दुबावा उदेशी सुवार्ता उलयता. कित्याक जेजूनच तांकां आपलें दर्शन दिल्ले वेळी तुमचे मतीन तुम्ही दुबावतात कित्याक म्हणून विचारलें. उपरांत सुवार्तेकारी जेजूचे शिस संतोषान भरलेले आनी विस्मित जाल्ले सत मानूंक त्यांनी की दुबावताले म्हणून सांगता. जेजून तांचो दुबाव पयस करूंक विंचरली वाट तीच एम्माउसाच्या वाटेर भेटलेल्या शिसांक वापरलेली. तांचे मुखारच मासले कुडको ताणें केलो मात्र न्ही, देवाच्या उतराचो उगडास तांकां करून दिलो आनी तें समजूंक तांची मत उजवाडायली. म्हणजे मोइजेच्या नियमशास्त्रान, प्रवाद्याच्या पुस्तकांनी आनी किर्तनांनी आपणा विशयान बरयिल्लें तें सर्व घडोवन येवंक जाय म्हणून तांकां जेजून शिकयलें. अशें आपणा विशीं कितें पवित्र पुस्तकान बरयलां तें आपणे कश्ट सोसून तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जावंक आसा म्हणले विशीं तांकां समजयलें. तेच परी आतां शिसांनी पुनर्जीवन जेजूच्यो साक्षी जावन जेजूच्याच नांवान जिणी बदलापाचो आनी पातकांच्या बक्षण्याचो संदेश सर्वय लोकांक परगडच्या मिसांवा विशीं तांकां जेजून सांगून दिलें. निराशी आनी दुबावी शिस आतां जेजूक भेटून संतोष भरीत आनी जेजूचे संदेश प्रसारक जावन आनी ताच्यो साक्षी जावन रुपीत जातात म्हणलें. देवाच्या उतराक जेजून तांची मत उजवाडायिल्ल्याचो उपकार पुनर्जीवन जेजू आमकांय करूं होसो उपकार.